तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की कांय दीस पयलीं श्रवण बर्वे हो 24 वर्साचो आंबेडे नगरगांव सत्तरी हांगासर रावपी भुरग्याचो खून जाल्लो आनी जेन्ना पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आयलो तेन्ना तो खून म्हणून जेन्ना सिद्ध जालो तेन्ना ताचो गळो दाबून खून जाला हे सिद्ध जाल्ले आनी ते प्रकरणात वाळपय पोलीस आनी नॉर्थ गोवाचो एसपी जो आसा ते सगळे चौकशी करीत आसले आनी फर्स्ट स्टेप तेंच्यांनी चौकशी करीत आसतना गांवच्याच 15 भुरग्यांक तेंच्यांनी एन्क्वायरी व्हेल्ले आनी तेतूंतलो एकलो वासुदेव ओजरेकर जो आसलो ताका तेंच्यांनी डिटेन केल्लो कित्याक तर तांकां कितें ना कितें तरी हिंट मेळ्ळो आसतलो म्हणून ताका दवरलेलो आनी तेणे बापायचे आनी भावाचे ह्या खुनान इन्वॉल्वमेंट आसा म्हणून नांव सांगलेलें आनी ते प्रमाणे एक दीस उपरांत मागीर जो विक्टीम आसा तेज्या बापायक आनी भावाक अरेस्ट केल्ली आनी आयज तेंच्यांनी हांगासर वाळपय JMFC ह्या कोर्टान तांकां दोगांयक प्रोड्यूस करून 9 दिसाचो पोलीस रिमांड घेतलेलो आसा जरी 3 नांवां कळ्ळ्या ह्या खुनान एक वासुदेव ओरजकर दुसरो तेजो बापूय आनी तिसरो स्वताचोच भाव हे तिनूय नांवां कळ्ळे आसतना तेंची चौकशी चालू आसा बट अजून मेरेन जो एक्ट जाला ज्या दीस खून जाला ते दीस कोणे कितें केलें तेजो गळो दाबून खून जाला हो स्पश्ट जालो बट कोण कसल्या गजालीन इन्वॉल्व आसलो हे मात अजून स्पश्ट जावंक ना आनी कित्याक लागून खून जालो हे कारण अजून स्पश्ट जावंक ना आनी हेची जी सगळी चौकशी आसा ती फुडले पोलीस करीत आसात 70 जन प्रुडंटा खातीर कल्पेश गावस Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.